खातीर थोडे आनी म्हाका बाईक मदत केली अशी म्हाका पत्रे घालून घेतले सद्या आनी थोडें काम स्टार्ट करून कितें जालें म्हाजे बायलेक कॅन्सर जाल्लो तेन्ना हो म्हाका खूब व्हडलो हेल्प जाल्लो आहा आनी तसोच म्हाका मिलिंद साहेबानूय हेल्प केल्लो आहा हांव खूब 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 त्या बद्दल हें आहा उक्ते आसलेले मोडून पडले आता भाईच्या उपकारान आमचे घर उबे झाले आम्ही रिणासून मुक्त झाले भाईचे उपकार मागतात मिलिंद भाई रिलीफ फंड्सांचे संबंद गोंयांत खंयच्या गरजू लोकांक आनी तेंचेर कितें केन्ना तरी प्रॉब्लम जाला म्हणजे फॉर एग्जाम्पल समजा एखाद्या खंयच्या हेका लागून म्हणजे एक सायक्लोन येयलो किंवा खूब पावसाक लागून अशे खुबशे विशया चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्सांच्यान जर कोणाक मदत करतलो जाल्यार खुबश्या विशयाचेर कित्येक वर्सांच्यान आमी म्हणजे आमचे आदले चीफ मिनिस्टर मनोहरभाई पर्रीकर आसतना पासून ह्या वाठारांच्या खुबश्या लोकांक आमी ते रिलीफ फंड्सांतून जे फंड्स आहा तितूंतल्यान जे पॉसिबल आहा ते पयशे आमी हाडून तेंचे पर्यंत पावयता. आयज आमचे कडेन अशे एक 27 लोकांचे आमी चॅक आमचे येवपाचे आहा आनी त्या सगळ्या व्यक्तींचे ऑलमोस्ट क्लियर जाल्लेले आसा आनी आयज तितूंतले 15 जाण 10 जाणांचे आमी डिस्ट्रिब्यूट केले. थोड्याशा वेळान बाकीच्यांचे येतले आनी तांकां एक आदार मेळटा म्हणजे आनी ह्या गरजेच्या वेळार आतां सद्या म्हणजे कोविडाक लागून जी परिस्थिती आजून बिकट जाल्ली आहा तितून एकातल्याक म्हाका दिसता हायेस्ट म्हणजे आमी 30,000 पर्यंत चॅक दिल्लो आसा बरोबर न्ही 30,000 पर्यंत आनी ह्या पद्दतीन ह्या ऑफिसाचें आनी गोवा सरकाराचें काम चालू आसता. ह्या सगळ्या गरिबांक हेचे आयज खूब आदार जाला. तुवें पळयलां आसतलें कितली जाणटी पासून हितून येयल्या आनी ह्या प्रोग्रामाक आमी सगळे उपस्थित आहा. आमचो अध्यक्ष संजय भाई सदाडेकर, कावन्सिलर शशी मुरारी दामू लिओ आनी तेंच्यांनी आपापल्या वाठारांतल्यान ही नांवां हाडून दिल्लीं की कितें आसल्यार ते कावन्सिलराक वयता आनी मागीर आमच्या ऑफिसा पर्यंत पावता. आमी फॉलोअप करता आनी हो विशय क्लियर करता. अशें खूब कित्येक वेळा केला. बाकी सगळे स्किमी आहा ते स्किमी सुद्दां आमचे कडल्यान हें जातले. एक म्हत्वाची गोश्ट आमी सांगूंक सोदता आयज की कोविडाक लागून एक इम्युनिटी वाडोवपाक लागून आयुर्वेदीक टॅबलेट्स येता एक तर आयुशाचे आनी एक दुसऱ्या जे आमच्या डिपार्टमेंटान सुद्दां येयले जाल्यार आमी ते हाडून लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करता. आयुर्वेदीक म्हणजे ते होमिओपॅथीक ते टॅबलेट्स वापरपाची एक पद्दत वेगळी आहा म्हणजे थोड्यांनी ताका हात नाल्यार आतां वापरूंक जाय. थोड्या दिसांनी आमच्या कार्यकर्त्यांक आमी धाडून ते कशे घेवचे आनी कितले घेवचे हेचें हें करतले. अध्यक्ष आमचे भाई हेंचे कडेन आतां आमचे उलोवप जातले आनी आमी ताचो एक प्रोग्राम करतले. लोकांनी सगळ्यांनी ते घेवचे कारण शेवटी ह्या कोविडाक लागून आयज पर्यंत खंयच वॅक्सिन येयल्लेलें ना. ताका ट्रिटमेंट म्हणटा तें पक्क येवंक ना. मात देवा कडेन बेगींतल्या बेगीन येवचें कारण ताका लागून सगळ्या जगाचेर एक हें येयल्लें आहा संकट तें पयस करपाक सबंद जगांतून सगळे सायंटिस्ट आनी सगळे डॉक्टर ताच्या कडेन प्रयत्न करता. सगळ्यांनी आमी पब्लिकान सगळ्यांनी एकामेकाक सांबाळपाक सगळ्यांनी सेफ डिस्टन्स दवरचो, मास्कां वापरची, सगळ्यांनी सॅनिटायझर वापरचो आनी शेवटी हें कितें दाखयता आमी बऱ्यापैकी क्लिनलीनेस दाखयलें